सरकारान जे आसा पळय हे पॅन्डेमीक सिच्युएशन कशे बरेन सिस्टमॅटिकली आपल्या फायद्या खातीर यूज करप हे आजच्या सरकारान दाखयल्ली आसात. खंयचे प्रोजेक्ट अपोज करपाक गेले पयली गोष्ट म्हणटा ते 144 सेक्शन लायता तांकां भितर उडयता. खंय ऑल ओवर गोवा पळया तुमी हो एक फंडा जाल्लो आसात. आनी सरकाराक एक सांगूंक सोदता की वाळपयच्या लोकांक तुमी आयज अरेस्ट केला जायत, पूण तुमकां एक सिंपल गोष्ट सांगूंक सोदता गेल्या फावटी आमी प्रेशर बिल्डअप करून हो मरिना प्रोजेक्ट कॅन्सल केल्लो. सीएमान आमकां क्लियर कट स्टेटमेंट दिलो तुमकां नाका जाल्यार आमकां नाका म्हणून. आज परतूय जेन्ना लॉकडावन आसता तेन्ना तो म्हणटा की हियरींग घेवया. हियरींग घेतले कशें? हियरींग घेतले जाल्यार पयलीं लोकांचे मरण आमकां वयचें पडटलें, तांकां एक्सप्लेन करचें पडटलें. आमकां 5 जाणांचे वयर आमकां एकठांय जावपाक दिना तुमी. दुसरी गोष्ट म्हणटा ती जशें सुरेश बाबान सांगलें ऑल ओवर गोवा अक्रॉस गोवा आज तांच्यांनी एडिशनल पंचायती एड केल्ल्यो आसा. मरिनाचे म्हणल्यार 10 किलोमिटरच्या रेडियसाचेर ज्यो पंचायती येता त्या 10 किलोमिटर रेडियसाचे पंचायती ज्यो आसा पळय तांकां हियरिंगेक आपयतले म्हणून, आनी तातूंत 2 पंचायती एड जाल्ल्यो आसात. आतां जरी तर तुमी सगळ्या पंचायतींक तर आपोवपाक सोदता जाल्यार तुमचे कडेन अवेलेबिलिटी तुमचे कडेन खंय प्लेस खंय आसा. दुसरी गोष्ट म्हणटा ती त्या प्लेसीचेर लोक कशे भायर सरतले. आज तुमी बारीक तर काडून फिगर काड्या अक्रॉस द बीच बेल्ट एरिया ऑफ जुवारीचो जो बीच बेल्ट एरिया आसा पळय तो तुमी काडीत जाल्यार द नंबर ऑफ केसीस कोरोना व्हायरस केसीस ज्यो आसा पळय इट हॅज क्रॉस मोर देन 300. ह्या लोकेशनाचो 300 ते 400 केसीस आसा. आनी म्हाका एक सांग हे 400 केसी आसतना तेन्ना म्हणल्यार कितें तुमी थंयसर टेस्टिंग करतले. बाबा तूं नेगेटीव ओके तूं वचोंक शकता, थंयसर तूं पॉझिटिव्ह जाल्यार तूं वचूंक शकता. एवरी सिटीजन ऑफ दीस पर्टिक्युलर एरिया all these 13 panchayat every citizen have right to put up their objections in the hearing. आज म्हाका एक सांगते हॉस्पिटलान आहा आनी हे सायडीन तुमी चान्स मारता एकटो मनीस सुद्दां तो ऑब्जेक्शन घालपाक शकचो ना. तो हॉस्पिटलान आसतलो काय तुमकां ऑब्जेक्शन घालतलो. सो आय रिक्वेस्ट गव्हर्मेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ एवरी सिटीजन हॅव टू बी प्रेझेंट ओवर देर आनी तांकां तुमी ऑब्जेक्ट करूंक शकना. म्हजें नांव संजय पेरेरा आनी हांव एक फिशरमॅन रावता काकरा आनी सगळे हांव गोंयच्या लोकां कडेन हात जोडून मागता हो प्रोजेक्ट तो मारिनाचो येता सगळ्यांनी गोंयच्या लोकांनी आमकां सपोर्ट करचो आनी हो मारिनाचो प्रोजेक्ट बंद करचो. कित्याक हो प्रोजेक्ट तर जायत म्हाका दिसता आमचेच लायफ न्हू आमचे जे भुरगे ल्हान ल्हान सगळे तेंचे लायफ पिड्यार जातलें. आनी एक टायम हे भुरगे चोर जावंक शकता ना जे क्रिमिनल जावंक शकता ना जे गुंडा जावंक शकता. तुम्ही जाणा आसतले डॉन पावलचे सरावंडींग एरिया की नॉर्थ टू सावथ हे सगळे रिवर जुवारीन फिशींग करता. आनी हे जुवारीन पळयल्यार इंडियेनी नंबर 1 सेकंड तरी आसतली जुवारी रिवर नुस्त्यान. तितून जायते भायर नुस्तें आहा आनी जायतो लोक हिंगा नुस्तें मारपाक वयता. आनी हो प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट तयार केला हो फॉल्स आहा रिपोर्ट. कित्याक पयलो सद्या आमचे एरियेक कोण सुद्रा म्हणटा ते लोक रावना एक मेन्शन केला आनी तेंच्याच रिपोर्टान बरयलेलें आसा हो जर प्रोजेक्ट जालो हो लायफानसून केन्नाच आमकां पोटाक आमकां जावचें ना म्हणून कित्याक तेंच्या रिपोर्टार आहा बरयलेलें. म्हजें नांव एडवोकेट सुरेश पालकर. आयज हे आमकां स्पेशल आयज प्रेस बायट दिवचे पडले. ते तुमी जाण आसतले की हे आमचे नावशे जे मरिनाचो प्रोजेक्ट येता ताचे पब्लीक हियरींग 26 जुलय दवरलें म्हणून. सो ताका लागून आयज आमी स्पेशल तुमच्या माध्यमान गव्हर्मेंटाक सांगूंक सोदता की हे ताणें घेवची न्हू. अशेंच त्या पयलीं हो प्रोजेक्ट येता म्हणून 2 नोव्हेंबराक गेल्या वर्सा तेणी हियरींग दवरलें. आमी ताचेर जायतेच फावट सगळे ताचेर आमी जायतेच प्रोटेस्ट करून लास्टाक सीएमाच्या ऑफिसान वचून 4-5 फावटी मारून मिटिंगेक जावन ताणें आमकां उतर दिलें की हो प्रोजेक्ट तुमकां लोकांक नाका जाल्यार केन्नाच येवचो ना म्हणून. आनी तेन्ना आमचे गांवचो लोक आमचे सांतांचे लोक तशेंच आमचे MLA आशिल्ले सांताक्रूज MLA आसलो पणजेचो MLA आसलो मागीर आमचो सांतांचो MLA आसलो इतल्या बाय हालिना आसले हाच्या फुडल्यान सांगलें की हो प्रोजेक्ट आपूण हाडून दिवचे ना म्हणून सपोज लोकांक नाका जाल्यार. तशेंच तुमी जाणा आसतले की आमचो गांवचो लोक आनी सांतांचो लोक स्पेशली फिशरमॅन जेन्ना ओल्ड हितून गोवा युनिवर्सिटी कडेन श्यामाप्रसाद इफी जावपाची आसली ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आमी चिंतलेलें की आमी प्रोटेस्ट करतले आनी आमी थंयसर खूब ट्राय करतले बंद करपाक. पूण आमकां जेन्ना सीएमान सांगलें की तुमी तशें करिनाका आमकां प्रकाश जावडेकर तेन्ना चीफ गेस्ट आशिल्लो आमकां आफोंग धाडले हॉटेल मेरियटान. ताच्या बरोबर आमचें उलोवप जालें आनी ताणें सांगलें येस तुमकां नाका जाल्यार हो प्रोजेक्ट जावचें ना. आनी तांणी आमचो मेमोरंडम एक्सेप्ट केलो
आनी दिल्ली व्हरून ताणें आपूण ते फुडलें एक्शन घेता म्हणून सांगलें आनी तेन्नासून आमी जेन्ना प्रोटेस्ट केल्या उपरांत आमची जेन्ना मिटिंग जाल्या उपरांत हो प्रोजेक्ट हो पब्लीक हियरींग जे 2 नोव्हेंबर दवरलें तें बंद जालें. आतां सडनली हे परतून 25 जुनाक परतून पब्लीक नोटीस आयली की 26 तारीख हियरींग दवरलें म्हणून 26 जुलय. आतां तुमी जाणा आसतले ह्या प्रोजेक्टा बाबतींत तुमकां आमी सदांच सांगल्या हो कितलो प्रोजेक्ट आमचो ट्रेडिशनल फिशरमॅनांक घातक आसा पळय तो. हो प्रोजेक्ट नावशेसून 10 किलोमिटर्स ऑन ऑल द सायड्स ईस्ट नॉर्थ सावथ एंड वेस्ट. तशें पळोवंक गेल्यार टोटल 13 विलेज पंचायत येता. आमचे तिसवाडीच्यो 8 आनी हातूंतले मरमुगांवांतले 5 विलेज पंचायती. हांवें इफावट आमचे 13 विलेज पंचायती जे पडटात तितलेय सारके एज्युकेशन स्ट्रॉंग जातलें. हांवें सगळें पेटिशन केलें. सगळे सरपंच म्हाका सांगल्या इवन आज पासून म्हाका 2-3 सरपंच फोन मारलो की वी आर विथ यू, प्लीज गो अहेड. हो कसोच आमी प्रोजेक्ट हाडूंक दिवचे ना म्हणून.